नमस्कार प्रुडंट मिडियाची खबरां चित्रांक तुमकां येवकार पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। बेताळबाटी लागसार दर्यांत नुस्तेकाराची बोट बुडली। बोटीवेल्या 5 जाणांक वाटायले दृश्टीच्या लायफ गार्डांनी। दाट पावसांत दर्यो खवळिल्लो आसतना शिटकावणी दिवनय दर्यांत घाली बोट। दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेचो घेतात भलतेच लोक लाभ। बेरोजगारी भत्तो करतलो तरणाट्यांक आळशी। सरकाराच्या पॉप्युलर धोरणाचेर मॉविन गुदिन्होची टिका। सरकारान म्हयनेभरांत दिल्या कोंकणी मराठींतले नवे 48 शाळांक मान्यताय। आनीक 22 शाळांच्या अर्जाचेर चल्ला विचार। मातृभाषेतूच प्राथमिक शिक्षणाचेर सरकार ठाम। पर्रीकारान केलें स्पश्ट। चौगुले हायर सेकंडरी बंद करतशी दिसल्यार सरकार घेतलो ताब्यांत। व्यवस्थापन हवा पाताळयता जाल्यार सरकार करतलो चौकशी। मुख्यमंत्र्याचें उतर। 11वेचे वर्ग अर्देच भरल्यात म्हूण विधानसभेत हुस्को। गोंयांत अजूनय 55 सरकारी शाळांक स्वताची इमारत ना। असल्यो शाळा चड आसात साश्टी आनी फोंड्यां। मात काम चलता फक्त 15 शाळांचे इमारतींचे। सरकारी शाळांचो दर्जो सुदारपाक बरोच उरलो वावर। आनी खेळा मळार गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे वेंचणुकेक स्थगिती दिवची। शशिकांत सरदेसायाची याचिका। कार्यकारी समितीन जीसीएच्या सगळ्या वेव्हारांत पारदर्शक जावचें शशिकांताची मागणी। खबरो विस्तारात। नुस्तेकारांची एक बोट मंगळार दनपारा बेताळबाटी लागसार दर्यांत बुडली। बोटीर 5 जाण आशिल्ले। तांकां दृश्टीच्या लायफ गार्डांनी साल्वार केले। दनपारा सुमार 2 ही गजाल घडली। बुडले ती बोट वेळसांवच्या एका नुस्तेकाराची। दाट पावस आनी वाऱ्याक लागून दर्या सद्या खवळिल्ल्यान दर्यांत वच्चें न्ही अशी शिटकावणी हवामान खात्यान हे पयलींच नुस्तेकारांक दिल्ली। तरी ते चोरयां दर्यांत गेल्ले। सांजे ही बोट ओडून देगेर हाडली। हांगा पावतकीर लोकांनी पळयलें आनी आमकां कॉन्टेक्ट केलो की बोट बुडल्या। आमी ती मागीर वचोन पळयली। पळयल्यार ती बोट बुडले परती पडले कडेन आहा। आनी जे लोक आशिल्ले न्ही त्या लोकांक ते दुसरी फिशर बोट आयली पळय ते घेवन गेल्या। मागीर आमी वचोन पळयलें। पयल्यार थंय लोक कोण नाशिल्ले फकत बोट आशिल्ली। मागीर ते लोक येयले हांगसर वाड्या वयले तेणी सगळें हें केलें। बोट कोणा खंयची ती खबर आहा? ना बोट खंयची ती खबर ना। बोट हांगसरलीच ती। कसली ती व्हडे काय कितें ती? पात ती नुस्त्याची। आनी कितल्या जालो इन्सिडेंट? देडा आतां देड देडाक। आनी कोणाक कांय जालें ना? ना कोणाक कांय जालें ना सगळें ओके। चौगुले हायर सेकंडरी बंद करतशी दिसल्यार सरकार ती ताब्यांत घेतलो। हायर सेकंडरी बंद करपाची हवा वेवस्थापन पाताळयता आसत जाल्यार सरकार ताची चौकशी करतलो अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केलां। सरकारी पयशांतल्यान वारिल्ल्या सुविधांचे कॉलेजीक खाजगीकरण करून दिवचे नात अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलां। हायर सेकंडरींत अंदू 11वेक थारायिल्ले मर्यादे परस सुमार अर्देच भुरगे घेतल्यात आनी शिक्षक आनी भुरग्यांचेर वागरें घालून फुडल्या वर्सा ती बंद करूंक सोदतात असो हुस्को विजयान उक्तायल्लो। Now, time and again the government is saying that government will not allow the closure of the college. However, this year, although the sanctioned strength of 11th science is 220, only 137 students were admitted. In 11th arts, only 59 students out of 110 students were admitted. So a fait accompli is sought to be created in society about the closure. Probably some students might have preferred some other colleges over than this school, higher secondary, sorry, not college, higher secondary. सर म्हजे कडेन एकूय रिटर्न कंप्लेन एकाय स्टुडंटाची ना आपल्याक एडमिशन मागला आसून दिवन ना म्हणून सांगता। हांवें कितें म्हणलेलें जर ते बंद करता जाल्यार सरकार ताब्यांत घेवंक जाय म्हणून। ताचेर बंदूच करूना जाल्यार सरकार काय ताब्यांत घेतले? ती कमी जाला बिकॉज ऑफ इनसेक्युरिटी। भुरग्यांक दिसतालें एडमिशन घेतले नंतर आपूण सेक्युअर जातलो। फुडल्या वर्साक 12वेक ती चालू उरतली काय ना हाचे खातीर एडमिशन क्लोज जाल्ले आसात।
एक वागरें घाला की बंद पडटा म्हणटना दे आर कमर्शियलायझिंग देअर फॅसिलिटी. तुका सांगलें ना कितें आहा पळय स्पीकर सर ताका एकदां तातूंत ग्रावंड आहा, ग्रावंड घेवपाक तुवें कोमुंदाची जमीन एक्वायर करून दिली तांकां. ग्रावंड जो जाला तो चर्चिल बिर्चिल ह्या फुटबॉल टिमीक खेळपाक दितात. थंयचे भुरग्यांक दे हॅव टू पे टू एंटर देर. सो वॉट इज दीस? इज द गव्हर्मेंट अलाविंग कमर्शियलायझेशन? यू आन्सर अस ऑन दीस. स्पीकर सर, जी फॅसिलिटी सरकारी पयशांच्यान किंवा सरकारी मदतींच्यान निर्माण जाल्या ती प्रायवेटायज करपाक इंडिपेंडंटली गव्हर्मेंट दिवचें ना. दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेचो भलतेच लोक गैरफायदो घेतात. बेरोजगारी भत्तो लोकांक कामाक लावपाचें सोडून आळशी करतलो. सरकारान असल्यो गजाली करचे परस राज्याचें उत्पन्न वाडोवपी शेतकी वाठारा सारकेल्या येवजण्यांचेर पयसो घालचो अशी सुचोवणी माविन गुदिनान विधानसभेत केली. मायनिंग डंप विकून प्रकल्पां खातीर पयसो उबो करचो आनी बेकायदेशीर मायनिंगाक आळाबंद धाडचो अशेंय माविनान मागलें. अर्थसंकल्पाचेर सार्वत्रिक चर्चा बुधवार मेरेन चलतली. It is time the government takes stock. Many undeserving cases who have other sources of income are also availing of the DSS scheme. Are you not making some of the people lazy with no initiative to work? Giving them income simply sitting at home, especially in undeserving cases? One has to analyze. A welfare scheme has to work for the true welfare of the people, not turn to be counterproductive. Devise such a scheme, devise such a pattern. Have more mechanization so that the youth do not feel dirty. Sometimes they do not want to dirty their feet or hand. Mechanize all this process like it is done in advanced countries. Instead of only giving sops, instead of only giving schemes to the people what they like, give them something which will build them up. Create employment opportunities. Mining dumps which are lying everywhere, export them, get money from the mining dumps. This is one way of, the only way in fact which I see available to the government for earning revenue for the state to meet the targeted development that they want. And I was pretty surprised by one observation, that there is no illegal mining, it is only illegal extraction. So let me call it extraction. The amount of illegal extraction that has taken place should never happen again in the future. That is what I am concerned. For sake of little money that we are getting, are we going to sacrifice the state of Goa for the future, for posterity? With the growth in traffic that is expected, both the airports will survive. But one cannot be done at the cost of another. This particular fear is to be allayed from the minds of the people. People should not feel that Double M airport will be closed and tomorrow everything will shift to Mopa. कमदाद प्लॉट आहा ते लिगलायज करा. हे सगळे स्टेप्स गेल्यार हे गोंयकार हे सगळे म्हणटले ही खरो आमचो गव्हर्मेंट, हे आमचो गव्हर्मेंट कसो आमकां दिसता आनी तेन्नाच हे आमकां सगळ्यांक म्हाका दिसता बऱ्याक पडटले. तेच भाशेन हांवें सांगलां तशें युथाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय, जॉब्स मेळपाक. सरकारान म्हयनेभरात कोंकणी आनी मराठींतल्या नव्या 48 शाळांक मान्यताय दिल्या. त्यो धरल्यार कोंकणी मराठी अनुदानीत शाळांचो आंकडो 103 पावतलो. असल्या आनी 22 शाळांच्या अर्जांचेर विचार चल्ला. तातूंत 18 मराठी आनी 4 कोंकणी आसात. थोडी तडजोड करची पडली तरी प्राथमीक शिक्षण मातृभाशेंतूच आसचें हाचेर सरकार ठाम आसा अशें शिक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकारान विधानसभेंत स्पश्ट केलें. आलेक्स रेजिनाल्ड आनी प्रतापसिंह राणेन हो प्रस्न काडिल्लो. सरकाराची भूमिका ही प्राथमीक शिक्षण हें मातृभाशेंच्यान जावंक जाय हाच्या बद्दल सरकार ठाम आसा. जे कितें थोडे कन्सेशन दिलें तो वेगळो विशय, ताची कारण आसा, ताका पार्श्वभूमी आहा. पण प्राथमीक शिक्षण हें मातृभाशेन दिवंक जाय ह्या सरकारच्या पॉलिसीमुळे 48 नव्या शाळांक परवानगी ऑलरेडी मेळयल्या. तातल्यो 23 कोंकणी शाळा आसा आनी 25 मराठी शाळा. ह्यो नव्यो 48 ज्यो शाळा आयल्यो त्यो सरकारची ठाम भूमिका आसा की कोंकणी मराठी शाळांक प्रोत्साहन दिवचें ह्या भुमिके पोटी आहा. प्रोसेसान हांव सांगता, म्हणजे हांवें एक्सपेक्ट केल्ल्यो 40 शाळा आसतल्यो म्हणून 48 जाल्यो आनी इन प्रोसेस ऑलरेडी
4 कोंकणी आणि 18 मराठी मेळून 22 आसात शाळा. एप्लाय केल्ल्या पैकी फक्त 8 शाळांक आमी परवानगी दिवंक शकूंक ना, कारण दुसरी शाळा सरकारी शाळा सारकी चलणारी लागीं आसा म्हणून ताका रिफ्यूज केला. Last year, when Congress announced their policy, this was a time where people were all on roads. After we announce our policy, which may have some compromises, some parts which may be similar, पॉलिसीन भितर एक ल्हानसो कंपोनंट तुमकां तुज्या पॉलिसीचो आसलो म्हणून हाजो अर्थ दॅट डज नॉट मेक द पॉलिसीज सेम. दे आर डिफरंट. How many aided schools are there? English medium. About 182 you have said. And No, there is total 139. aided. 139 non-aided. हय. And तांकां तुमी कित्याक मदत दिना? अनेक विषय हा हिंदी जावं कोंकणी जावं मराठी स्कूल आहे. मे बी दे वॉन्ट टू ऑल्सो चेंज. आर वी गोइंग टू आस्क देम अगेन? काय आमी कितें करतले? वी आर गोइंग टू रिमेन. देर इज अ लॉट ऑफ जायत विशय आहे. 139 आर ग्रांटीन non-granting aid English schools. तांकां परवानगी न दिवपाचें, तांकां ग्रांटीन एड न दिवपाचें प्राथमीक कारण अशें आहा की ज्याच्या आधाराचेर त्यो तयार जाल्या तो पयलो आधार असो आसा की आपूण ग्रांटीन एड मागचो ना म्हणून. ज्यो 182 शाळा कोंकणी मिडियमच्यो आसल्यो आनी तेंच्यांनी इंग्लीश मिडियम केलें, एज्युकेशन केलें किंवा आनी कितें केलें, तांकां तुमी दिल्यात. आमी फक्त Sir, if they have given an undertaking, and if they ask, why discriminate between the two? There is a difference. This 126, 128 ज्यो शाळा ज्यो शिफ्ट जाल्यो पळय त्यो सरकाराच्या पॉलिसीमुळे शिफ्ट जाल्यो, रायटली ऑर रॉंगली. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसर.